सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन ह्या मिसाची भेटीन सगळीं आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया सगळीं आमची तेसावां देवाक आमी उबारुया आयज मिसाची मांडावळ करता फादर आग्नेल समुदाय आसोय ह्या समुदायांतल्या दर एका घोराब्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया ह्या सगळीं आमची मागणी आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या गांवां पासत आमी देवा मुखार दवरुया ह्या आख्या संवसारान जो काळोख पडलेलो आसा वेगवेगळे तरेचो जावं झुजाचो वो जे नॅचरल डिजास्टर्स जे जायत आसात तातून पासून तांचो वो हेर दुसरे वस्तू पॉलिटिकल वस्तू ज्यो चल्लेल्यो आसात हे सगळे आमी देवाच्या हातान उबारुया आमच्याच गोंयचे प्रश्न जे चालूच आसात आनीक तांकां सुटावे करूंक आजून पासून आमकां सोल्युशन मेळ्ळो ना देवाच्या हातान घालुया मागुया खतखत्यान हे सगळें देवान आपल्या हातान घेवंक आनी आमकां ह्या सगळ्या प्रश्नाचे जबाब फावो करूंक जण एकल्याची खासगी मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज प्राचीत काळाचो 5वो आयतार जशें जेजून सांगला आपूण जावन आसा म्हूण पुनर्जिवीतपण आनी जिवीत फकत आमी ताचेर बाबात दवरपाची गरज आसा ह्या बाबाताच्या सोत ताणें आमकां उगडापें करून दवरलां आयज आमी विशय घेतला ताचे बांदपास सोडात ताका वचून दी पुनर्जिवीतपण आनी जिवीत आमकां मेळचे खातीर जेजू आमकां सगळे तरेच्या बांदपासांतलो मेकळो करूंक सोदता तर आमच्या जिवितान आसा ते पातकाचे आनी हेर तरेच्या बांदपास जे सासणीक जिविताक आळकोर कोत्ता ते जाणो जावन आमी तातूंतली आमकां मेकळी करूंक म्हूण ह्या मिसाच्या भेटेन मागुया तशेंच आयज बुके आनी पिडेक आड झुजूंक भेटयलोल्या आयताराक बुकेल्यांक आनी पिडिवंतां पासतूय ह्या मिसाचे भेटेन मागुया आनी तांच्या गोरजांक आमी पावूंक जेजू लागीं आमकां बोळ मागुया ताचे बांदपास सोडात ताका वचून दी आयज ही मिसाची भेट भेटयता आसतना भाव भयणीनो सगळे तरेचे बांदपास जातून आमी बांदून उरलेली आसा द बॉन्डेजीस ती आमी सगळी देवाच्या हातान घालुया आनी आमकां जण एकल्याक सोडय म्हूण मागुया आमच्या वडिलांक तशेंच आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक सगल्यांक वेगवेगळे तरेचे बांदपास आसात काजार जाल्यार तांकांय बांदपास आसात हे सगळे तरेचे बांदपास देवाच्या हातान घालून आमी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया सोम्या जेजू हांव कुडीचे वंडावणेचे ताळणेन परतून पडटां असल्या बांदपासांतलो म्हाका सोडय सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता जेजू हांव संवसारी वस्तूचे आशेंत लोबदल्लो आसां गिरेस्काय म्हजो देव जाल्लो आसा गिरेस्काये मुखार म्हाका मनीस दिसना असल्या बांदपासांतलो म्हाका सोडय क्रिस्ता काकुतकोर
सोम्या जेजू, भेदभाव आनी वेगळोचार करून हांव जायत्या जाणांक उण्या मोलान लेखतां. तांकां जाप करूंक, तांकां आदार दिवंक, तांच्या सांगाता वावरूंक हांव पाटी सरतां. असल्या बानपासांतलो म्हाका सोडय. सुम्या काकुतकोर आनी सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आयज आमच्या रितीराचो 3रो दीस. किरीत भाशेन मागुया सगळीं जीं आयच्या रितीरान भाग घेतलीं तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमकां हो रितीर दिवंक येता. फादर वॉल्टर डिसोजा, ताचेरूय देवान पवित्र आत्मो पाठोवंक आनीक आमकां हो दीस आत्मीक फायद्याचो जावंक देवा लागीं मागुया. प्रार्थुया. उमर देवा आमच्या मोगाळ बापा, लाजाराक मरणांतलो जागोवचे आदीं तुज्या पुतान जेजून अशें पुरगट केलें. हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत ताचेर सदांच भावार्थ आनी विस्वास दवरून ताच्या जिवितान आनी पुनर्जिवनपणान ह्या पास्कां समयार संपूर्णायेन वांटो घेवंक आमकां हांगा एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक आनी पातकाच्या फोंडान कुस्तोल्या समेस्तांक दयाळायेन फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या ससनाक. फाटल्यान उबी उरल्यान तांकां मुखार जागो आसा, मुखार येवन बसचें. एजिकेल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा, हांव आतां तुमचें फोंड उगडूंक वेता. तुमकां मोजे पोरचे तुमच्या फोंडांतलीं उठोवंक आनी इस्रायेलाच्या देसान नव्यान पावोवंक वेता. आनी जेन्ना तुमचें फोंड हांव उगडटलो आनी तुमच्या फोंडांतलीं तुमकां उठयतलो मोजे पोरजे, तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां कळोन येतलें. आनी हांव तुमचे भितर म्हजो आत्मो घालतलो आनी तुमी नव्यान जियेतल्यात आनी परतून तुमच्या काशा देसान हांव तुमकां शांतीन रावंक दितलो. आनी हांवें सर्वेस्पोरान अशें सांगलां आनी अशें केलां म्हूण तुमकां गमतलें. खूद सर्वेस्पोर देव अशें उलयता. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, ताच्या हातान आसा काकलूत तारोनाची. खोल खोल कोंडांत पडला, तुका उलो मारता. तूं म्हाका पाव सायबा, खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर थाव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो. जबाब, ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोनाची बोरती. पूण पातकाक बोगसणें मेळटा तुजे सवें, म्हणून परमेस्वरा आमी बोसतांव तुका. परमेस्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन आत्मो म्हजो रावता. जबाब, ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोनाची बोरती. केन्ना फोंडांत पावत राखणो आशेवन आसता, त्या वोन म्हजो आत्मो दोनयाक आंवडेवन रावता. विस्वास आपलो दवरून राखणो फांतोडीचेर आमचो विस्वास सगलो परम इस्वराचेर. जबाब, ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोनाची बोरती. ताचेर आमचो विस्वास कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत तारोनाची बोरती. इस्रायेलाक आतां सोर नश्टेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब, ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोनाची बोरती.
बागीवोन पावलून रोमकाराक बरयलेलें चिटीवेलें वाचो. भावा भयणीनो, कुडीच्या वोंदोवण्या पोरमणे चलतात ती देवाक मानून नजो. पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वोंदोवण्या पोरमणे न्हय. तुमी जियेतात तें आत्मीक जिवीत, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवे बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. पूण जोर तर क्रिस्त तुमचे सवे जियेता, तुमचे कुडीचे मोडे लेगून जाला जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान बोल्लोलो, कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवे बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवंत केला, तोच तुमचे सवे जियेतलो आपल्या आत्म्या वरवीं. तुमच्योय कुडी नव्यान जिवंत करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सोमी म्हणटा, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवच. जो म्हूण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. आयचें शुभ वर्तमान मातशें लांब बरे भाशेन पासियेंस काडून आमी शुभ वर्तमान आयकुया. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लाजार नांवाचो कोण एकलो मनीस पिडींत आसलो. तो मारिये आनी तिची भयणी मार्ता बरोबर बेतानिया गांवांत रावतालो. मारयेन सोमयाक परमळाच्या तेलान माखलोलो आनी ताचे पांय आपल्या केंसांनी पुसलोले. तिचो भाव लाजार बरो नासलो. देखून भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें, सोमया, तुजो मोगाचो इश्ट बरो ना. ही खबर आयकून जेजून म्हणलें, हे पिडेन तो मरचो ना. ती देवाच्या मानाक आयल्या. तिचे वरवीं देवाच्या पुताक महिमा मेळूंक जाय. मार्ता, तिची भयण मारिया आनी लाजार हांचो जेजू मोग करी. तो बरो ना म्हूण ताका खबर पावली तरी आसलो तेच सुवातेर जेजू आनीक 2 दीस रावलो. त्या उपरांत ताणें शिसांक म्हणलें, आनीक एक पावट जुदेयांत वचुया. शिसांनी जबाब दिलो, गुरुजी, निकतेच पर्यान जुदेव तुका फातरावंक करताले आनी तूं परत थंय वेताय. जेजून परतीपाळ केलो. एका दिसाक 12 तास आसात की ना. दिसाचो चलता ताचे पांय आदळनात, कित्याक तो ह्या संवसाराचो उजवाड देखता. पूण कोण रातचो चलता जाल्यार ताचे पांय आदळटात, कित्याक ताका उजवाड ना. अशें उलोवन जातूच ताणें तांकां म्हणलें, आमचो इश्ट लाजार न्हिदला, पूण हांव ताका उठोवंक वेतां. शिसांनी ताका म्हणलें, सोमया, तो न्हिदला जाल्यार बरो जातलो. जेजून ताच्या मरणाची खबर केल्ली, पूण तो न्हिदेच्या विसवाची खबर सांगतालो म्हूण तांकां दिसलें. तेन्ना जेजून तांकां सारकें सांगलें, लाजार मेलो आनी हांव थंय नासलो म्हूण तुमचे पासत खुशाल जाता, कित्याक आतां तुमचो विस्वास घट जातलो. पूण तांगेर वचुया. जवळो म्हणलेल्या तोमासान आपल्या वांगड्या शिसांक म्हणलें, आमी वचुया, ताचे बरोबर आमी मरुया. जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक फोंडान घाल्यार 4 दीस जाल्ले. बेतानिया जेरुजाल्याक लागींच आसलें, सुमार 3 किलोमिटरांची वाट. आनी जायते जुदेव मार्ताक आनी मारयेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयलोले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली.
मार्तान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जीवनपणाच्या समयार नव्यान जीवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतीपाड केलो, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, ओय सायबा, संवसारान येवचो आसलो तो अभिशिक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानतां. अशें म्हणटोच ती आपले भयणीक आपोवंक गेली आनी तिका लुवान म्हणलें, गुरुजी हांगा आसा आनी तुका सोदता. हें आयकून ती रोखडीच उठली आनी ताचे सरशीं गेली. जेजू आजून ग्रामान पावूंक नासलो, पूण मार्ता ताका मेळ्ळोली थंयच आसलो. तिका घरान बुजवण दितालो तो जुदेव लोक मारिया बेगीनच उठ्ठा आनी भायर वेता तें पळोवन ती फोंडा सरशीं रडूंक वेता म्हूण चिंतून तिचे फाटल्यान गेलो. जेजू आसलो थंय पावतोच ताका पळोवन मारिया ताच्या पांयां पडली. तिणें म्हणलें, सायबा, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. मारिया आनी तिची सांगाती आसलो तो जुदेव लोक रडटालीं ती पळोवन जेजू भोव खंतीभरीत जावन आपुणूय सगलोच थरथरलो. ताणें विचारलें, ताका तुमी खंय घाला? ताणें ताका सांगलें, सायबा, ये आनी पळय. जेजू रडलो. देखून जुदेवांनी म्हणलें, पळयात, हो ताचो कितलो मोग करी. पूण तांच्या भितरल्या थोड्यांनी म्हणलें, ताणें कुड्ड्यांचे दोळे उगडले तर ताच्यान हाका मरणांतलो निवारूंक जायनासलो. तेन्ना नव्यान खंतीचो हुस्कार सोडून जेजू समाधीशी पावलो. ती एक धोल कशी आसली आनी तिच्या तोंडार एक फातर ओडलोली. जेजून म्हणलें, फातर कुशीन काडात. मेल्ल्याचे भयणीन मार्तान ताका म्हणलें, सायबा, ताका 4 दीस जाले, आतां ताका घाण मारतली. जेजून तिका सांगलें, तूं विस्वास धरशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. म्हणटच तांणी फातर कुशीन काडून दवरली. तेन्ना दोळे वयर लावून जेजून म्हणलें, बापा, म्हजें आयकलें देखून तुजे उपकार आठयता. म्हजें सदांच आयकताय म्हूण हांव जाणा आसलो, पूण हांगा आसतल्या पासत तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण तांणी सत मानचे खातीर हांव असो उलयलां. हें म्हणटच ताणें व्हडल्या ताड्यान म्हणलें, लाजार भायर सर. मेलोलो तो भायर आयलो. ताचे हात आनी पांय फाळयांनी बांदलोले आनी ताचें तोंड रुमालान पांगुरलोलें. जेजून तांकां सांगलें, ताचे बांदपाक सोडात, ताका वचूं दी. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशीं आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. बांदपास, बॉन्डेजीस. भाव भयणीनो, बांदपासान बांदून उरत जाल्यार कितें जाता तें आमकां सगल्यांक खबर आसा. आनी बांदपासान बांदून जीं कोण बो करून चिड्डुल्लीं आसात तांकां त्या बांदपासांतलीं बेगीन बेगीन सुटूंक जाय. आनी त्या बांदपासांतलीं सुटलीं जाल्यार आमकां मागीर बरें दिसता. चल सायबा, जावं, सुटलीं आतां. भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर जायतें आमी आयज आयकलां देवाच्या उतरांत. आनी देवाचें उतर आमकां असल्या बांदपासांची आनी बांदपासांतलीं सोडोवपाची खबर सांगता.
पयल्या वाचपान इजेकेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां. इजेकेल प्रवादी आपलो संदेश दिता आसतना म्हणजे जो संदेश देवान ताका दिला तो संदेश दिता आसतना जायती ड्रॅमॅटीक सुजार करता, बरें इस्कुटावून सांगता सगळें, पूण आपलो संदेश आसा तो खरायेन दिता. आयज आमी जें वाचप आयकता तें 37व्या आवेस्वरांतलें, जेन्ना ताच्याहून पयलीं इजेकेल सगळी भिरांतीची खबर सांगता. जें कितें वायट केल्लें आसा परजेन तें तोंडार सांगता. देवाचो क्रोध वो देवाचो राग जो आसा तो तांकां उक्तावून सांगता. कितें भाशेन 7व्या आवेस्वरान इजेकेलाचें आमी जरी तर पळयलें जाल्यार, आमी कालच्या दिसाक रितीरान उगडास करताले हांवाचो, ह्या 7व्या आवेस्वरान देव रागान उलयता आनी म्हणटा हांव तुमकां सोडचोच ना, तुमकां खास्त लायतलोच, कित्याक तुमी कांटाळ्याच्या कर्तुबांनी तशींच गुंतलेलीं आसात आनी ती तुमी सोडूंकूच सोदिनात. ह्या पासत हांव तुमकां खास्त लायतलो. हें 7व्या आवेस्वरान देव खरायेन सांगता. जाल्यार तोच इजेकेल प्रवादी मुखार देवाचो संदेश लोकांक हाडटा. जरी तर ह्या देवाच्या क्रोधांतलो, देवाचे खास्तींतलो तुका निवारूंक जाय जाल्यार एक लायफ लायन आहा, देव सोडयता. आनी ह्या पासत कितलोय तूं पातकी जावं, केदेंय व्हडलें तुजें पातक जावं, जरी तर तूं आयज बदलूंक तयार आसा, तुजें वायट आसा तें तूं सोडूंक तयार आसा, जाल्यार तुजीं सगळीं पातकां जीं आसात केदीं व्हडलीं तीं जावं, हांव तीं बक्षितलो. ताचो एक पासून दाग उरचो ना, कांयच उगडास दवरचो ना. ही भासावणी इजेकेल प्रवादी करीत भाशेन ही भासावणी लोकां मुखार दवरता. जरी तर सगळीं तुजीं पातकां, तुजीं कर्तुबां, कांटाळ्याची कर्तुबां देव ताका म्हणटा, ही जरी तर तूं सोडशी, सगळीं तुजीं पातकां बक्षितलो. तशेंच आनीक उरफाटें तो सांगता. 33व्या आवेस्वरान करीत भाशेन तें आमकां मेळटा. जरी तर कोण एक बरो मनीस आपलें बरेंपण सोडून जरी तर वायटाक लागत, हें चिंतून की सगळेंच वायट चलता म्हजे भोंवतणी, देव कांय वायट करना तांकां, सगलो लोक कोत्ता. आनी ह्या पासत जो कोण बरो प्रमाणीक मनीस आसा तो आपलें प्रमाणीकपण सोडटा आनी ह्या वायटान, ह्या कांटाळ्याच्या कर्तुबांनी भितर सरता, ताका मरण फावो जातलें. आनी असल्या मनशान हांवें पयलें कितलें बरें केलां, हांवें म्हजें जिवीत बरें जियेल्लो, हें सगलें विसरतलो. म्हणटच आयज हांव कशे भाशेन जियेतां हें एकदम गरजेचें, हें आमकां इजेकेल प्रवादी करीत भाशेन सांगून दिता. म्हणटच जे बांदपास आमकां बांदलेले आसात ते सोडोवपाक भाव भयणीनो आमकां सयेग आसा. आनी हो संदेश करीत भाशेन जेन्ना ही पोरजां हे पोरजेक देवान सोडयल्ली, व्हडले बांदपास म्हणल्यार गुलामपणाच्या बांदपासान ती आसलेली इजिप्ताच्या देसान, तांकां थंयची भायर हाडलेली आनी भासायल्ल्या देसान तांकां पावयल्लीं. जरूय भासायल्ल्या देसान येवचे पयलीं हे पोरजेन परतून पातक केलें. अविस्वाशीपणाच्या बांदपासान ही आख्खी पोरजां बांदून गेली, कित्याक तांच्या मदले थोडे बुदवंत जाले आनी तांणी म्हणलें मोइजेस दोंगरार गेला, परतून येयच ना. जंय देव दिश्टी पडटा वो देवाचें आसणें आसा थंय गेल्लो आसा, परतून येतलो देव जाणा. आनी ह्या पासत हे परजेन मोइजेसान दाखयल्लो देव विसरून एक नवो देव केलो. सगळें भांगार कुडयलें आनी एक पाडकुलो केलो आनी म्हणलें इज्रायला हो तुजो देव. आनी देवान तांकां खास्त लायली. ही पोरजां जी लागींच आसलेली आपल्या भासायल्ल्या देसान, तांकां 40 वर्सां त्या अरण्यान घुंवडायलीं, पावोंकूच ना बेगीन. ही सगळी खास्त त्या अरण्यान तांणी तान बूक सगळें सोसून तांकां निवळ केल्या उपरांत, म्हणजे प्राचीत तांणी केल्या उपरांत तांकां जेन्ना परतून हाडली, भासायल्ल्या देसान पावयलीं, सगळें तांकां फावो केलें. तरी आसतना ही पोरजां निबोर मानेची, आपली ही वायट कर्तुबां सोडूंकूच तयार नासलेली, तातूंतूच परतून पडटा. हे पोरजेक आनीक एक खास्त लागली. आनी ही पोरजां बाबिलोनीच्या निर्वासान तांकां आसिरियाच्या राजान व्हेली. आनी असले पोरजेक भाव भयणीनो जेन्ना ही पोरजां बाबिलोनीचे
निर्वासान आसा तेन्ना आपले परजेक देव संदेश दिता. आतां खोतीचें रूप सोडात. आतां सगलें जें वायट जाल्लें आसा तुमच्या जिवितान, तुमच्या समाजान, तुमच्या घराब्यान, तें आतां हांव सगलें परतून सारकें करूंक वेता. कित्याक जेन्ना आसिरियेच्या राजान तांकां धरून व्हेलोलीं तेन्ना तांचीं घरां मोडलीं, तांचें मंदीर निसंटन करून उडयलें, तांकां गुलामपणान धरून व्हेलीं, तांचीं भाटां बेसां आसलीं तीं सगलीं काडून घेतलीं आनी हो लोक एके भाशेन बेघर जालो. आपल्याच गांवांत जीं आसलीं तीं बेघर आनी जांकां गुलामां कशीं व्हेल्लीं तीं बेघर. आनी असल्यांक इजेकिएल प्रवादी सांगता, हांव तुमकां सोडयतलो, हांव हें सगलें नव्यान बांदून काडटलो, हांव तुमकां परतून म्हजी विचून काडलेली परजा करतलो, भासायलेल्या देसान तुमकां हांव परतून हाडटलो. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी बांदपासानी बांदलेलीं आसा, जरी तर हो विस्वास आमी देवाचेर दवरूंक तयार आसा जाल्यार आमकां हें जिवीत मेळटा. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, जेजून मार्ताक खेरीत भाशेन उगडास केलो, हांवें तुका देवाची महिमा तूं देखतली म्हूण सांगूंक ना, तूं विस्वास दवरताय. आनी मार्तान म्हणलेलें, वय सायबा, संवसारान येवचो आसलो तो अभिशीक तो तूंच म्हूण हांव विस्वास दवरतां. आनी आमी पळयलां कशे भाशेन लाजाराक जेजून मेल्ल्यांतलो जिवन केलो. लाजाराक मोरचे आदीं जेजूच्यान साल्वार करूंक जातालें, येवपाक जातालें ताजे पासत, कित्याक ताच्या भयणांनी जेजूक कळयल्लें तुजो इश्ट बरो ना, तो मरणाचे तोणीर आसा. तरी आसतना जेजू जाणा जावन फाटीं रावलो. आनी फाटीं रावला तेन्ना जेजू मदें आनी ताच्या शिसां मदें जें उलोवप जालां, भाव भयणीनो, आमकां इल्लेशें ताचेर इल्लीशी भर घालपाक गरजेचें आयच्या दिसाक. जेन्ना जेजू जुदेयांतलो गेल्लो आनी प्रवचन करतालो तेन्ना परतून जुदेयांत वचुया हें ताणें आपल्या शिसांक सांगलें. आतां जुदेयांत वचप म्हणल्यार, जुदेयांत जेन्ना जेजू आयलोलो तेन्ना हे फारिजेव जे आसात, जुदेव लोक जो आसा तो जेजूचेर फातर मारपाक तांणी काडलेले, ताका वयर दोंगरार तावन खाला उडोवपाक पासून तांणी प्रयत्न केल्लो. आनी थंयचो जेजू भायर सरून गेल्लो. आनी आतां गेल्या उपरांत जेन्ना लाजाराची खबर मेळ्ळी, जेजू म्हणटा परतून जुदेयांत वचुया. थंयसरलो भायर सरचे पयलीं जेजून आपल्याच मरणाची खबर शिसांक सांगलेली. मनशाच्या पुताक धरून दितले, ताका मारतले, कोश्टायतले हें सांगून दिलोलें. आनी आतां ही भिरांत आसतनाय परतून जुदेयांत वचप म्हणल्यार एक पिशेपण अशें ह्या शिसांक दिसलोलें. आनी देखूनच ते ताचे लागीं विचारता, परतून कित्याक वचपाक जाय थिंगा? लाजार न्हिदला जाल्यार तो उठ्ठलो, तो जरी तर बरो ना जाल्यार तो बरो जातलो, तुवें वचपाक गरज ना. एके भाशेन तुवें तुजो जीव खतऱ्यान घालपाची गरज ना. आनी जेजू जाणा जावन वय आपणाक मरण रावता, जुदेयांत वचूंक भायर सरता. आनी असल्या वेळार तांचे मदलो एकलो शीस जवळो म्हणलेलो तोमास, ताणें एक धाकटोसो उद्गार कसो उद्गारलो, जें कितें आमी वाचलां, आमी वचुया ताचे बरोबर आमी मरुया. मरूंक जाय म्हण न्हू, पूण एक सरकाजम की जेजू इतलें सांगूनय आयकना. तुजो जीव खतऱ्यान आसा, थंयसर वचो नाका, ते तुका मारतले, ते तुका धरतले, हें जाणा जावनूय तूं वेता, चल आतां आमी वचुया आनी कितें करतले, आमी मरया हेचे बराबर. भाव भयणीनो, जेजू मरण दिवंक न्हय पूण मरणाचेर जैत व्हरूंक आनी मरणाचेर जैत दिवंक आयला हें पुरावो करता. जेन्ना जेजू फोंडाशी पावलेलो, मनीस मेलोलो जो आसलो लाजार 4 दीस फोंडान घातले. 4 दीस जाले फोंडान घातल्यार आनी आमकां 4 दीस जाल्या उपरांत कितें जातलें आमचें तें आमी जाणा. बरो परमळ येतलो, कांय घाण मारतली. मनशाची कूड म्हणटात सगल्याहून चड वास मारता. दुसरीं जनावरां जीं जायते फावटी मरण पडटात रस्त्याचेर, तांकां वास मारपाक इल्लोसो वेळ लागता आनी तो वास तितलोय नाकाक मारता तसलो न्हू, पूण मनीस आमी
जेन्ना आमी मरता आनी आमची कूड जरी तर बेस्ती सोडली जाल्यार मनशाक वास मारता तो खंय सोसूंक जायना. जाल्यार 4 दीस लाजाराक फोंडान घातलेलो तेन्ना मारता ताचे भयणीनूय सांगलें आतां 4 दीस जाले सोमया ताका फोंडान घातल्यार तूं 4 दिसांनी आयलाय आनी आतां फोण उक्तो करपाक लायता ताका घाण मारतली. मारतान म्हणलेलें भाव भयणीनो, मनशाक कितली घाण मारता जाल्यार पासून ताका हांव सोडयतलो. हो देवान जी भासावणी केल्या आनी म्हणलेलें आसा सगळें आदलें आसा ती घाण हांव विसरतलो जरी तर तूं तुजें हें वायट सोडूंक तयार आसा जाल्यार. आनी होच उलो जेजून लाजाराक दिलो. भायर रावन देवाक पयलीं आर्गां दिलीं आनी लाजाराक उलो मारलो, लाजार भायर सर. मेल्लो मनीस जेजूचें आयकून उठून भायर सरलो. भाव भयणीनो, आमकांय आयज हो उलो आसा आमचें जोण एकल्याचें नांव घेवन भायर सर तुज्या फोंडांतलो, भायर सर तुज्या बांदपासांतलो, भायर सर हे बॉन्डेजीस जे आसात वेगवेगळे तरेचे जे आमी आमकांच करून दवरलेले आसात. थोडी जाणां आमी नेणारपणाच्या बांदपासांनी आसा. आमी जाणां जावपाक सोदिना, म्हायती घेवपाक सोदिना, कसलीच बांदपासांनी बांदलेलीं आसात. थोडी आमी समजिकायेच्या बांदपासांनी गुंतलेलीं आसा. आमकां दाखयल्यार सांगल्यार एक्सप्लेन केल्यार पासून जायते फावटी समजच ना, बांदपासांनी बंद जाल्लीं आसा. जायतीं जाणां आमी वायट संवयेच्या बांदपासांनी बांदलेलीं आसात. थोड्या जाणांक जायते जेवपाचे बांदपास आसात. पोट भरलेलें आसा तरी पूण जेयता, कित्याक जेयता म्हूण खबर ना, बांदपास जेवणाचो. थोड्या जाणांक आमकां गॅजेट्स आमचे आसात, मोबायल्स आसात, ताचेर विडियोज पळोवन आमचो वेळ काडून त्या व्हिडियोच्या आमी बांदपासांनी भरलेलीं आसा. जायतीं आमची तरणाटीं आयज पॉर्नोग्राफीक एके भाशेन गुंतलेलीं आसात. बंद जायना, म्हाका पळोवपाक नाका तरूय पूण हांव पळयतां, असल्या बांदपासांनी गुंतलेलीं आसात. आनी जायते फावटी कुडीच्या वंडावण्यांनी हें जें कितें आमी पळयता आमच्या मोबायलांचेर, आमच्या व्हिडियोचेर, तेंच आमचे कुडीचेर एके भाशेन आक्रमण जाल्लें आसा. जायतीं जाणां आयज मॅस्टरबेशन हातूंत सांपडलेलीं आसात. भायर सरपाक जायना, बांदपासांनी बांदून उरल्यान. जायते जाण गिरेस्काय जी आसा ते गिरेस्कायेच्या बांदपासांनी बांदलेले आसात. जरी तर म्हाका कितें मेळटा जाल्यार तें वायट करूंक हांव तयार आसा, वो म्हाका जरी तर कितें मेळटा जाल्यार तोंड बंद करून रावंक तयार आसा, म्हाका जरी तर कितें मेळटा जाल्यार स्टेटमेंट्स चेंज करपाक तयार आसा. जायते जाण आमचे बांदून उरलेले आसात, जें कितें घेतलेलें आसात तातूंत. बो करून जेन्ना आमी आमच्या गोंयांत आतां हे वेगवेगळे तरेचे प्रश्न चलतात ते पळयता तेन्ना आमी सगळींच उलयता बो करून आमचे आमदार मंत्री जे आसात तांचेर, कित्याक तांची तोंडां उगडनात. आनी तेन्ना आमचे मदलीं जायतीं जाणां म्हणटात हांकां करोड दिवन बंद केल्ले आसात. हे जे करोड दिल्ले आसात त्या बांदपासांनी बांदून उरलेले आसात देखून सरकाराचेर आड वो जे कोण निसंटन करतात ते करोडपती जे आसात जाणी तांकां हे दिल्ले आसात तांचेर आड उलोवपाक जायना. बंद जाल्ले आसात, बांदपासांनी बंद जावन उरलेले आसात. आनिकूय जायते तरेचे आमकां बांदपास आसात आनी त्या बांदपासांनी आमी आमकांच जायते फावटी बंद करून दवरल्या, थोडे फावटी आमी दुसऱ्यांक बंद करून दवरलेले आसात. बो करून आमचे जे आमी विचून काडलेले आसात आमदार मंत्री जे आसात ते आमकां बांदून दवरतात, आमकां गिफ्ट दिवन, आमकां स्पॉन्सर दिवन, आमकां दुडू दिवन, वो आमची कामां करून आमच्या कोणाक जॉबाक लायला, आमचें इलिगल आसा तें मोडपाचें आसलें तें साल्वार केलां, वो आमचीं घरां इलिगल बांदून दिल्लीं आसात, बांदपासांनी बांदून दवरलेले आसात. आयज जाप काडपाक जायना, जाप काडीत जाल्यार इलिगल घर मोडटलो, इलिगल दुरीग मोडटलो, जें वायट केल्लें आसा तें मुखार काडटलो, बांदून दवरलेले आसात. आमचे आमदार मंत्री आसात तांच्यो फायली ज्यो तयार केल्ल्यो आसात तातूंत हे आमचे आमदार मंत्री आसात ते आयज बांदलेले आसात. जरी तर सरकाराचेर आड उलयलो जाल्यार पळय फायल भायर सरता, बांदून दवरलेले आसात, सुटनात. तर असल्या वेळार भाव भयणीनो ह्या बांदपासांतली आमकां सोडोवपाक आयचो विशय. आनी जेजून जेन्ना लाजाराक भायर काडलो फोंडांतलो तेन्ना तो निवळ जावन भायर सरपाक शकतालो, पूण तरी आसतना आसा तसोच एक झोंबी कसो भायर सरला.
एक भूत कसो भायर सरलो आनी ताका आमी पळयत जाल्यार आमच्या मुखार असलो मनीस येयल्लो जाल्यार आमी भियेतल्या आसल्या, थोडी आमचे मदलीं धांवन वेतलीं आसलीं. पूण तो जेन्ना भायर सरलो तेन्ना ताच्या आख्ख्या आंगाक हे बांदपास बांदलेले आसात, ताच्या तोंडार रुमाल जो घातलेलो तो तसोच आसा. आनी जेजू लोकांक सांगता ताचे बांदपास सोडात, ताका वचून दी. जेजूच्यान एक उतरानूच ताका जिवन केला तेन्नाय ताका भायर तसोच काडूंक जातालो, पूण लोकांक एक सोयीक दिता ताचे बांदपास सोडात, ताका वचून दी. दाखोवपाक की आमकां एकामेकाची गरज आसा. आनी जी आमची मदलीं भाव भयणां वेगवेगळ्या कारणाक लागून, थोडीं कारणां आतां आमी उचारल्यांत, ह्या वेगवेगळ्या कारणाक लागून जेन्ना बांदपासांनी बांदलेलीं आसात तेन्ना आमी एकामेकाक हो आदार करपाक जाय. हेल्प, आमकां गरज आसा एकामेकाच्या आदाराची. एकामेकाचो आदार म्हणटा तेन्ना पयली गरज आमी बांदपासांतली सुट्टलीं जाल्यार आमी समजून घेवंक एकामेकाक, मानून घेवंक एकामेकाक. वय आमी असूक, आमचे मदलीं सगळींच असूक, भुरगीं तरणाटीं वाडलोलीं, आमी विचून काडलेलीं आसात ते आमदार मंत्री, आमचे ब्युरोक्रेट्स, आमचे पुलीस, सगळे जे बांदपासांनी बांदलेलीं आसात तीं असूक्त मनशां. आनी ह्या पासत आमकां ह्या बांदपासांनी बांदलेलीं आसात. आमचीच वस्तुंगी आमच्यान सुटोवंक जायना तेन्ना आमकां एकामेकाची गरज आसा. तर पयलीं जरी तर आमच्यान समजूंक जाता एकामेकाक आनी मानून घेवंक जाता. जशें भाग्यवंत आगोस्तीन म्हणटा, हेट द सीन नॉट द सिनर. पातकाची विकोटाय दवर, पातक्याची न्हय पूण पातक्याचो मोग कर. आमी जरी तर हें देवाचें धोरण आमच्या जिवितान घेतलें जाल्यार एकामेकाक आमच्यान सोडोवंक जाता. जायते फावटी सोडोवपाचे उपाय आसात ते मातशे अवघड, कित्याक आमी जे भाशेन आमकां बांदलेलीं आसात तें सोडूंक अवघड जाता. तर असल्या वेळार आमी एकामेकाक ह्या बांदपासांतलीं सोडूंक जाता ते प्रयत्न करूंक. थोड्यांक कोणाक इन्फ्लुयन्स आसा, थोड्यांक कोणाक पदवी आसा, थोड्यांच्यान मागूंक जाता, थोड्यांच्यान मागणें करून देवाक आपली विनंती करून सॅक्रिफीस करून आमी एकामेकाक सोडोवंक जाता. आनी आमकां सगल्यांक सोडोवपाक भाव भयणीनो जेजून खुर्सार आपलें रगत वारयलां आनी ह्या रोगतान आमकां सगल्यांक सोडयल्यान. भाग्यवंत पावलू आमकां हेच्या दुसऱ्या वाचपान केरीत भाशेन उगडास करता. ह्या कुडीच्या वंडावण्यांनी आमी जरी तर घुस्पोन उरत जाल्यार देवाक तें मानना आनी देवाची कृपा आसा ती आमकां चुकता. ह्या पासत होच पवित्र आत्मो, ह्याच आत्म्यान जाचे वरवीं जेजू पुनर्जीवन जाला, होच आत्मो आमकां हे फावो केल्लो आसा. आनी तो घेवंक आमचें पातक पयस करूंक एकदम गरजेचें. जरी तर आमी पातकान आसा, पातकाच्या वंडावण्यांनी थंयच बुडलेलीं आसा, आमचें वायट सोडूंकूच सोदिना जाल्यार आमकां हें तारण मेळचें ना. ह्या बांदपासांतलीं आमकां सोडूंक जावची ना. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. आमचे जण एकल्याचे बांदपास जेजूच्या हातान आनीक जेजून आमकां जीं आमचीं घरचीं इश्ट मित्रां वा आमचे वडील दिल्ले आसात ताचे वरवीं आमकां सोडूंक आनी आमकां सोडयता ते भशेन आमी एकामेकाक सोडूंक, एकामेकाक चिड्डून दवरिना जावंक आमकां कृपा मागुया. पवित्र पुस्तक आमकां आसा, संस्कार आमकां आसात. संदान संस्कार करीत भशेन कुमसाराचो साक्रामेंत आमकां दवरलेलो आसा. तातूंत आमी भाग घेवन हे सगळे बांदपास आसात ते सोडून आमचें जिवीत जिवंक पावता. तर जेजून आमकां सांगलेलें आसा तें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. तर हेंच पुनर्जीवनपणान आनी ह्याच जिवितान आमकां भाग मेळूंक आमचें अर्पण ह्या आल्ताराचेर आतां करुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सतदार बापा, स्वर्गान प्रितमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाकाल ताणें कश्ट सुसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेल्यान ताका पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुर्पविदा देव बापाच्या उजव्याक बसला, पितांची मेल्ल्यांची सुबी करून घेतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, वखांचो एकठार, पातकांची बोगसणी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन.
आमची थोडीशी मागणी आतां आमी विस्वासान देवा मुखार दवरुया. पवित्र सवेचे फुडाऱ्यांनी आपली शिकवण वरवीं आनी क्रिस्ती आकानी वरवीं पोरचेचो भावात जिवो दवरूंक वावुरतना सगळे आडकोल्यांक आनी दुमाल्यांक फुडो करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी हुस्को दवरून फूड सिक्युरिटी आनी हेल्थ कॅर हातूंत फावो ते लक्ष दिवन भलायकेचे आनी पिडेवंताचे परिस्थितीन सुदारण हाडूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज आमी बुकेचे व्हडवळे सोंसतात. तांचो उदगास करतना आमी सगळीं जेवणखाण इबाड करिना जावंक, तशेंच पिडेवंताचो उगडास करतना आमचे भलायकेक बरें पडना तें खाणां आनी पिवनां आमी पयस दवरूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे भुरग्यांक तशेंच तरणाट्यांक जीं आपली परिक्षेक तयार जातात तांकां बरो येस मेळूंक आपल्या जिवितांत सदांच ताणें मेहनत करून आनी आपणाली जानवाय समाजाचे सेवेक ताणें वापरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. बापा, सगल्यांक आमकां पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत फावो करूंक तुजो पूत आमचे पासत तुवें दिलोय. आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी हेंच पुनर्जीवनपणान जिवीत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गायन घेवया C4 पेज नंबर 29. C4. आमची बातगात उजवाड काढू, निर्मलताचा तुका होपू, देवानी मनशामध्ये संदा करू, शांती करू, देवानी मनशामध्ये संदा करू, Asa Gesù, tu és Dilo por Goduso. Asa Gesù, tu és Dilo por Goduso. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागीं खूब सुबेच्या गांवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, लाजारान आनी ताच्या भयणांनी तुज्या पुताक आपल्या घरा केल्ल्या स्वागता परस चड तुका मानवलो तांचो भावार्थ आनी मोग आमी आमच्या काळजांनी जेजूक स्वागत करूंक भावार्थान आनी मोगान वपलोली ही आमची देणी तूं बलेपणान मानून घे आनी ती बदलून जेजूचें मांस आनी रगत जावं दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना अगुणाचें तूं बोड मोडटाय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय
आनी क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. दलबारांचो सर्वेस्तो Sugari संसार कोला तुझ्या वैभवान, उंचोटी तुका सोय सोय. सगळ्या नवी येता ताका सोय, उंचोटी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुट पोरगोटुया सुमयाची सुवावी ओंडो खाता आनी एकाची पियेता. इतले पावटी तूं वैभवान येसोर, आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगळ्या बांदपासांतली आमकां सोडूंक आनी आमचें जिवीत फुलोवंक आमकां जेजू आपयता आनी ह्या संस्कारांत आमकां वांटो दिता. तर सगळे बांदपास आमी देवाच्या हातान घालून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांत बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रास पडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया. D18 पेज नंबर 57. D18. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Roche
प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, समेस्त काळजाच्या बुजवणदारा बेतानियेंत वचून आनी लाजाराक जिवो करून मार्ताचें आनी मारयेचें काळीज तुवें उतरां वर्त्या संतोशान भरलें. आमच्या दर दिसाच्या पास्कांच्या जेवणांत आमकां तुज्या जिवान भरच्याक आनी तुज्या दुलोब काळजाची गोडसाण चाखूंक दिवच्याक आमकांय भेट दिवंक तूं येताय. ह्या गुटाच्या रुपान खरेपणी तूं जिवंत देवाचो पूत आमचे भितर येताय म्हूण आमकां भोगूं दी. आनी शेकी आमचें पास्क पूर्ण जावच्या वेळार तुका रूप रूप पळोवन खंयचेच रचनेन वर्णू नजो तसलो संतोश भोगूंक स्वर्गार आमकां पावय. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. बसूया. आयज प्राचीत काळाचो 5वो आयतार. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्यांक आनी कालच्या दिसाक येवन इगोर्जेची साफाई केल्ल्यांक आमच्या दिनवास सान फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा आनी फादर आग्नेल समुदाय आसोय. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन धर्मदान जालें 24,620 रुपया. दाबोलीं कॉपेलान 2,333 रुपया. सगळे मेळून 26,955 रुपया. फुडल्या आयताराक ताळयांचो आयतार एप्रिलाची 2 तारखेर 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता मांडावळ करूंक युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आनी दुसरें मीस 8 वाजता मांडावळ करूंक PPC. दुसऱ्या मिसाचेर कितें भाशेन ताळयांचेर आशिर्वाद जातलो. सगल्यांनी तुमी तुमचे ताळयो घेवन 8 वाजता हाजीर जावची. जोत्रायदोरची ह्या फुडल्या सोनवाराक आनी त्या उपरांतल्या सोनवाराक 1 तारखेर आनी 8 तारखेर इगोर्जेन तशेंच सांताक्रूज कॉपेलान दाबोलीं मीस सोनवारा दीस सांजेर आसचें ना. आतां मीस सोंपल्या उपरांत 10 वाजता आमचो रेतीर सुरू जाता. 10 वाजता ते सांजेर 4 वाजता मिसाचे भेटेचेर तो सोंपतलो. आमी सगळीं भोगतीन ह्या रेतिरान वांटो घेवया. जेवणाचो ब्रेक आहा तेन्ना आयज तुमी घरा वचपाची गरज ना. आमच्या पातकुरान तुमचे पासत जेवण तयार केल्लें आसा. व्हडली बुफे न्हू, पूण सादें जेवण. तुमच्या मदल्यान कोणाकूय जर तर आयचो दीस उपास करपाक दिसता जाल्यार तें आनीकूय बरें जातलें. आमी आमचो उपास सॅक्रिफीस आयज ह्या रेतिराच्या दिसाक भेटोवया. जाल्यार सगल्यांनी ह्या रेतिरान वांटो घेवचो. भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी तशेंच वाडलेल्यांनी. आमचे फिरगोजेचेर आमी ही देवाची कृपा मागून घेवया. 31 शुक्रार सकाळचें 7 वाजता मीस आनी सांजेर 5:30 वाजता कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मीस मांडावळ करूंक जिना पेंटा फोंडवे सेक्टर. पयलीर एप्रिलाचे आमचे फिरगोजेन सांतूस पासूस सांजेर 5 वाजता सांतूस पासूसाची भेट सुरू जातली. सुमान सांतान 6 तारखेर पवित्र ब्रेस्तार. त्या दिसाक 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस 5 वाजता. ह्या 5 वाजता मिसाचेर आपोस्लांचे पांय धुवपाची रीत जातली आनी दुसरें मीस जातलें 7 वाजता. दुसऱ्या मिसा उपरांत पवित्र संस्काराची बुजवण आमच्या वाड्यांनी सांजेर. सगल्यांनी आमी तातूंत भाग घेवया आनी जेजू सांगता हो वेळ सारुया. 7 तारखेर पवित्र शुक्रारा दिसा सकाळीं 7 वाजता कुर्साची वाट जातली मांडावळ करूंक पॅरिश यूथ. आनीक सांजेर 4 वाजता पवित्र शुक्राराची भेट मांडावळ करूंक कॉन्फ्रारिया. 8 तारखेर सोनवार त्या दिसाक मीस ना, पूण सकाळचें प्रार्थन 6:30 वाजता जातलें. सगल्यांनी आमी ह्या सकाळच्या प्रार्थनान वांटो घेवया. आनी 9 तारखेर रात जागरण सुरू जाता सांजेर 11 वाजता.
आनी त्या उपरांत मीस. सकाळचें मीस इगोर्जेन तशेंच दाबोलीं कपेलान सकाळीं 7:30 वाजता जातलें. आयज सांजेर 3 ते 6 वाजता सान जासीन फिरगोचेन जुंयार विधवा आसात तांचे पासत खेरीत रेतीर आनी मिसाची भेट जातली. जी कोण विधवा आसात तांकां ही कळोवणी करपाक लायिल्ली आसा. अठ्ठावीस तारखेर मिसाची भेट जातली इलारियो आग्नेलो पेरेरा हाच्या 3ऱ्या वर्साच्या उगडासाक सकाळीं 7 वाजता. खेरीत भाशेन इग्रेजा आनी आसोय ह्या समुदायाक आमचे दिनवास कालच्या दिसाक तांणी इगोर्जेची सफाई केल्या. आनीक एक पावटी हें सांगता खेरीत भाशेन उगडास करूंक आमची इगोर्जेची सफाई आनी इगोर्जेची भोंवतणी सफाई दर सोनवारा दिसाक जी कोण आयतारा दिसाक मिसाची मांडावळ करूंक आसात ती करतात. एक सोयेक आमकां 3 म्हयन्यांनी एक सोयेक मेळटा. तुमची इगोर्ज निवळ करपाक तुमकां येवन तुमी तुमचें हात बोट घालचें. समुदायाच्यो जमाती ह्या सुमानान 28 तारखेर सान जुजे समुदाय डॉमिनोस सायड फ्रांसीस गोम्स हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता आनी 30 तारखेर होली फॅमिली समुदाय नाकेली जोकी पेरेरा हांच्या घरान सांजेर 7 वाजता. भाव भयणीनो, आमची फिरगोजीचो वयलो पाटोस उक्तो केल्लो आसा. नळ्यांत जायती मरम्मत करपाची आसा आनीक ते करपाक आमकां एस्टिमेट दिल्लो आसा तो 30 लाखांचो 30 lakhs. जाल्यार आख्खो आमचो रूफ सद्याक आतां उगडलेलो आसा. वयर पावस पडचे पयलीं आमी तें सगळें जाग्यार घालपाक जाय. जाल्यार ताका देस्पेसूय जायतो आसा. 30 लाख म्हणल्यार जायते जाले. तर सदांच तुमी तुमच्या उदारपणान इगोर्जेच्या वावराक मुखार चल्ल्यान तशेंच हेय पावटी तुमी मुखार सरतली म्हूण रावता. एक सजेशन आसा आमचें तुमचे मदले तुमचे एक दर एका घोराब्यान जरी तर 2000 वो वयर दिले जाल्यार हो एमावंट जो आसा तो आमच्यान भरून काडपाक जाता. तर तुमची देणगी फकत 2000 न्हू, त्याहून सुबेज इगोर्ज तुमची इगोर्ज ही रिपेर करपाक तुमी तुमची देणगी आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान दिवची. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता एरिक आंतोनियो पायस, तो पूत आंतोनियो शिस्तो फ्रांसिस्को फिग्रेद ई पायस आनी लेस्ली एलिझाबेथ पायस हांचो रावता वाडें वास्को. लग्न जावंक सोदता शेनोवा शॉना लुईस डिकॉस्टा, तिदू जोझफ एंटनी माग्नो डिकॉस्टा आनीक जुलियाना लावरा सोजा ई कॉस्ता हांची रावता आसोय चिकाली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्याहून चड ही तरणाटीं जी नवो गोराबो घडोवंक मुखार चल्ल्यात तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आतां 10 वाजता आमचो रितीर सुरू जातलो. सगळीं आमी भाग घेवया. तशेंच उगडास करता सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या भावा भयणांक ह्या दिसांनी ह्यो वेगवेगळ्यो रिती ज्यो आमी घडोवन हाडटा तांची तयारी करपाक आनी हेर वस्तू करपाक सगळ्यांनी मिसळ जावचें म्हूण मागता. गायन घेऊया F8 पेज नंबर 89 F8.